मोपा विमानतळार नोकऱ्यो पेडणेकारांक दिवच्यो म्हण बोवाळ मंत्री करीत आसा. मात ज्या लोकांची शेती जमीन विमानतळा खातीर गेल्या तांकां अजून कांय मोबदलो मेळिल्लो ना. हो मोबदलो सरकारान शेतकारांक दिवचो. बेटो घोळ करून दवरचो न्हय म्हण युनायटेड बहुजन समाजान मागणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. टुरिझम मिनिस्टर बाबू आजगांवकर वता आनी सांगता की पेडणेकारांक समज म्हणून नोकरी मेळनात पयलीं जाल्यार आपूण तो विमानतळ चलोवपाक दिवपाचो ना. GMR म्हणटा की आपूण प्रशिक्षण दितलो आनी आपूण नोकरी दितलो. वार्षिक तो 75 नोकरी तो देन दितलो अशें GMR सांगता. बाबू आजगांवकर ते म्हणटा की सेक्युरिटीचे लोक आसात ते सेक्युरिटी लायतले त्या लोकांक 75 जे पळय आमचे 12वी पास आसात तांकां आपूण नोकरी दितलो. आतां हो सगळो घोळ निर्माण जालो थंय. सांगपाचें म्हणल्यार मेन म्हणल्यार आमी फोकस करतात की आमचे जे पळय पीडित शेतकार आसात तांची जमनी गेल्यात जवळ जवळ 1 कोटी स्क्वेअर मीटर. त्या लोकांक आज पर्यंत सारको मोबदलो दिलो ना. काढला की थंय 100 रुपये बरयल्यात. फाटीं म्हणटाले ते आमी 35 रुपया तुमकां दितात. पण आज पर्यंत बाबा एक्झॅक्टलो तो आंकडो जो पळय आसा शेतकाऱ्यांक पर स्क्वेअर मीटर जो दिवपाचो आसा तो थारायलो ना. म्हणटकीर आमी पळयतात की बाबू आजगांवकर थंय वचून फक्त नोकऱ्याचेच उलयता. आपूण लोकांक नोकरी दितलो आनी थंयचो प्रॉब्लेम जो आसा शेतकाऱ्यांचो जावं आनी जे पळय पेडणेकार आसात जे बेरोजगार आसात तांकां हांव फायदेशीर करून दितलो मोपा विमानतळ. पूण प्रत्यक्षात तशें ना. प्रत्यक्षात मेन प्रॉब्लेम आसा शेतकाऱ्यांचो. आज तांकां फक्त कवडे मोलान तांची जमणी हडप केल्यात. चारी वटेन सर्कल घालून फेन्सिंग करून त्या लोकांक आतां भितर वचपाक दिनात. पण तांची लढाई चालू आसा. पण आमकां दिसता की बाबा हे खरोखरच हे समाजाचेर शेतकरी समाजाचेर गरीब समाजाचेर अन्याय जालो. हो तळगटकर हांची दोगांयची जवळ जवळ 7 महिने जाले आता दोगांयची घरां ते मोडल्यात आनी आज पर्यंत तांची घर बांदून दिलें ना. बाबू आजगांवकर खरं म्हणल्यार मोगो पक्षाचो बहुजन समाज पक्षाचो. आमी म्हणटाले की बहुजन समाजाचो हो पक्ष कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकरान खरोखरच बहुजन समाजाचें कल्याण केल्लें. खरोखरच ते भाग विधाते आशिल्ले. पण आज आमकां दिसता की हे बहुजन समाजाचे आतां भाग विधाते नात. हे कर्दनकाळ जाल्यात आतां. बहुजन समाजाच्यो कशी जमणी हडप करपाच्यो आनी सरकाराच्या घशान कशी घालपाच्यो हे तांचे कडेन बेस बरें आतां एक तांणी हें काडलां.